नाका रे हवी आता दीदी सायकल चलयता पळया आणि हांव तो गुंडा जावन खंय वयता सांग आयदनां धुवपाक. सो गायस ही आहा राहुलाची लॅम्बोर्गिनी. आमच्या रुमार भाजीवाली आहा न्हू ते तिजो गाडो आहा सो तिजे कडेन गावतले. तिजे कडल्यान घेवन मागीर हांव राहुलाक दोन दिता. राहुल तू सॉरी 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 सॉरी. गोंयांत कितलो पावस पडटा तो आनी ह्यो आनी पावसान खंय गेला काय पळय थपथप जाला सगळें चिक. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसात. सो गायज तुमकां खबर आहा न्हू म्हाजो आयज मूडूच ना ब्लॉगिंग बी करपाचो, कित्याक की म्हाजो फोनूच सारको ना. पण आतां हांव ब्लॉगिंग करता अवीच्या फोना वयल्यान. अवी म्हाका आतां फोन दवरून गेला आनी आपणाचें सीम कार्ड ब्लॅक एंड व्हायट मोबायलान घातला धाकटुल्या फोनार आनी तसोच गेला. पण तेका म्हणून गरज आसता न्हू फोनाची. सो हांव कितें करतलें सांग, ह्यो तेजो फोन मागीर तेका दितलें आनी हांव ब्लॅक एंड व्हायट मोबायल म्हाका दवरतलें आनी तो आसता तेन्ना मागीर वांगडाच ब्लॉगिंग करतलें. आनी कितें म्हणून करतलें सारकें न्हू. तो म्हाज्या फोनाचो कॅमेरा बिमरा सारको गेला, मातशी कितें दिसता, मातशी सायडींतल्यान लायणी येता न्हू तेतूंतल्यान मातशी स्क्रीन दिसता, कळ्ळें तुमकां. पूण ती मदींच दिसता आनी मदींच छूम अंतर जाता. अशी वाज येयलो म्हाका अशी. आनी तेका सीम कार्ड बी काय कनेक्ट जाता कांयच दिश्टी पडना. वायफाय आहा न्हू तो तेका ऑलरेडी कनेक्ट जाल्लो आसा. ते मोबायलाक लागून आतां पळोवया केन्ना नेवो मोबायल येता तो. नेवो नाजाल्यार दुसरो तरी तेतूर म्हाका ब्लॉगिंग करपाक बरें पडटा. एक सादो धाकटो सुद्दां मोबायल आसा जाल्यार तेजी कितें अरेंजमेंट बी करतलो. पण सद्या तर इम्पॉर्टंट नाजाल्यार आमकां दोगांकूय वांगडाच रावचें पडटलें ब्लॉगिंग करपाक. हरशीं कितें जातालें अवी आपूण तेजो तो खंय वयता थंयसर करी न्हू आनी हांव म्हाजो घरा कडेन सेपरेट करतालें ब्लॉग. कितें म्हणटात पूण आतां थोडे दीस मातशें पाशस घेवचें पडटलें. सो गायज म्हाजें तोंडूय पळोवं शकता कशें जालां तें मोटें मोटें सुजलेल्या भशेन. म्हाजी न्हू तकली खूब दुखता, हिसपा भायर दुखता, कशी कितें ती म्हाका कांयच खबर ना. हांवें आतां लिंबू पाणी घेतलें. मायट बी हिटीक लागूनूय दुखता आसतलें न्हू, एक वेदर चेंज जाता तेन्ना सॉलिड मायग्रेन जाला म्हाज्या तोंडा वयल्यान कळटा आसतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाका आतां टेंशन आहा मोबायलाचें. तरी पळोवया अवी बाबा आहा न्हू कितें तरी जुगाड करतलो. सारकें न्हू, तो आसतना म्हाका कितें टेंशन, कांयच टेंशन ना. बऱ्या हितूर सस्ते मे मस्त कितें तरी त्या मोबायलाक जाता जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार किस्मत के भरोसे. सारकें न्हू आसूं जातात तें. कितें नजर बिजर लागले आसतली आमकां एक्चुली सारकें न्हू. कितें म्हणटात हांव बी सीक पडटा तो बी सीक पडटा. आतां मोबायलूय म्हणलो मायट बी नजरूच आसतली. थोड्यांचें आसता न्हू की थोड्यांचें म्हटल्यार आमच्याच फॅमिली मेंबराचे बी आसतले जे आमचेर जळटात बिळटात. एक्चुली आमी कितें बरें करता जाणा तें थोड्यांक पळोवन नजो जाता. आमच्या घरच्या मनशांक सारकें न्हू ती मागीर कितें करता आरे ही अशी भोंवता तशी भोंवता हें तें तशें जाता तें. आनी जे कोण भायलो मनीस आसता पळय तो सदांच पावता. सो गायज हांव आतां जाला गुंडा आनी हांव आतां गुंडा जावन खंय वयता सांग आयदनां धुवपाक. म्हाका अशें दिसता की आयदनां हांव धुता पळय ते प्रील यूज करता तेज्या वासान म्हाका थंडी आनी मायग्रेन जाता कशें. आतां हें बांदून करता मागीर आनी दुखाना जाल्यार पुरो. खूब स्ट्रॉंग येता न्हू त्या प्रिलाचो वास. त्या खातीर हांव आतां गुंडा जावन आयदनां धुतलें. बर्तन मैं आ रही हूँ घिसने के लिए तेरे को. सो गायज म्हाजें न्हू आयदनां बी धुवन जाल्लेलें आसा घरांतलें हांवें सगळें काम केलें आनी हांव आतां न्हावन धुवन आहा रेडी. आनी म्हाका पळय यो व्हरपाक येयलो, दीदी यो करून, बेगीन यो करून.
न्हू रे. आणि म्हाका एक सांग, आमची नरकासुराची तयारी केन्नाच्यान जातली? स्टार्ट आमचे. हां. सो गायज फाल्यांच्यान न्हू आमचो नरकासुराची तयारी स्टार्ट जावपाची आसा. आणि राहुलान म्हाका एक काम दिला. कसलें काम रे? कितें हाड म्हण? बोरी हाडपाक आमकां जाय आतां. 2 बोरी जाय आमकां आतां हां. करपाक. टोटल 12 बोरी जाय आसले. हांवें 10 बोरी केला. आतां 2 जाय कशें तर करून. दीदी म्हणटले की हांव दिता 2 बोरी. हां. सो राहुलाक खंय ऑल टोटल 10 हे जाय आसले खंय साक. हांवें ताका सांगलें म्हाजे कडेन 2 आसा जाल्यार दिता म्हणून. आमच्या रुमार भाजीवाली आहा न्हू, ते तिजो गाडो आहा. सो तिजे कडेन गावतले. तिजे कडल्यान घेवन मागीर हांव राहुलाक 2 दिता. राहुल, तू बी तिका काय सांगू नाका, नाजाल्यार ती दिवची ना नरकासुराक बी म्हणून, कळ्ळें? ओके. ओके. हांवूच सांगता मागीर तिका 2 साक दी म्हणून. आणि गायज आयच्यान न्हू आमच्या देवळान नवरात्री चालू जाल्लेली आसा. सो गायज सांजे म्हणसर दांडिया बिंडिया आसतली. हांव पळोवया गेल्यार बरें आसा आयचो दीस, कित्याक की म्हाजी तकली बी खूब पेन जाता म्हणून. आनी अवीक काय तसले हेचेर चड इंट्रस्ट ना. तो देवळान येता, पांया पडटा आनी वयता. दांडिया बी तो म्हणटा म्हाजी कॉप ऑफ टी न्हू ती. सायटीक रे, सायटीक गाडी येता पण. अरे वाह, क्या स्वैग है. सो राहुल, तेरे स्कूल को बहुत फंड्स आता है ना? हाँ. कितना आता है? 7 करोड़ 20 लाख. बाप रे. और मेरे को एक बात बता, वो पूरा पैसा किधर जाता है? पता नहीं. प्लस 10-10 रुपया हमारे पास से लेते हैं. कोई भी फंक्शन होगा हाँ. स्कूल का, फिर क्या बर्थडे रहेगा, फिर कैंटीन का तो डेली 15-15. हाँ ना. सब एक समोसा लिया 15 रुपया, एक कटलेट लिया 15 रुपया, और वो भी खराब है. और हमारे समय में जब टीचर का बर्थडे होता था ना, तो सब बच्चे 10-10 रुपया निकालते थे. इंटू 50 कितना हुआ. और हम लोग टीचर को केक वगैरह लाते थे. और जब हमारा बर्थडे होता है तो टीचर कुछ भी नहीं देती है. बस एक विश. हाँ, एक विश. बस एक चॉकलेट ले लेती है. हाँ, हमारा. कभी डबल ले लेती है. हाँ, डबल भी लेती है तो हमारा ही जाता है. हाँ. सही कहा ना. कुछ नहीं. टीचर बस अपने बच्चों के लिए डबल लेती है. हाँ. मैं खाऊंगी या अपने बच्चे को दूंगी. हाँ. ओ सॉरी 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 सॉरी, लग गया रे, पैर रख दिया. नहीं, आपने बॉल के ऊपर पैर रखा. तेरे ऊपर नहीं है मेरे. इधर हाँ. देखो. ये किसकी तरह दिख रही है? कौन ये तो पूजा बा, ये तो पूजा बा. और कौन है? हाँ, ये देखो चश्मिश. स्टाइल मारती है हर टाइम. कौन? ये चश्मिश. हाँ ना, ज्यादा ही स्टाइल मारती है. कान कान के नीचे देने का मन करता है. क्या, किसके नीचे? कान के नीचे. कोई भी आएगा तो मेरे सामने पूजा मोरी गाबा. नमस्ते सानवी. दीदी तुमको पता है वो पूजा है ना, पूजी हाँ. वो ना मेरे से काम लगा रही थी. मैंने बोला कि झक मार. वाह, मस्त किया. तेरे को क्या काम लगाया उसने? बोला कि पानी मेरी बहन को दे. मैंने बोला कि तेरे हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने. बोला हाँ, वेरी गुड, हम लोग उसके नौकर नहीं. बोला मैंने. वेरी गुड. अमर भी था. अमर तो पूरा काले काले के कोवे बन गया था अमर. सो गाइस, ये हा राहुलाची लॅम्बोर्गिनी. राहुल, हांव चलोवंक रे? चले पडचें ना मरे. ना. घे तर, हांव चलयता. पडचे नानू तू. हांव पडत जाल्यार मागीर म्हाका हॉस्पिटलान व्हरता मरे. कशें सायकलार जावचें ना तुका? हा, सायकलार जावचें ना तुका? सायकलार व्हरोंक जावचें ना. हा.
आता दीदी सायकल चालवता पळया. दीदी पुढे वर ना इथलेच. आणि आपटतले मरे ऍक्सिडेंट जातलो. हा किती दीदी ऍक्सिडेंट जातले. हा असा न्हू बया फोन करतला. बया फोन करतला. पडत जाल्या हा. म्हणजे तू म्हणता माका पड म्हणून ना स्लो वच. हेजे वयल्यान जावची ना रे माका. तर चर्चा सातेर मंदिराकडे चलूया. थंय खूप गर्दी हा. थंय खूप लोक आसा सातेरी मंदिराकडे. आयज नवरात्री न्हू सो आमकां लोक बसते तापोंग बिपोंग हा. थंय पळय आकाश थंय फुटबॉल खेळटा. आकाश पळय थंय खूप स्टाईल मारता आकाश. आता गेला. आता दीदी सायकल टर्न मारता न्हू. सायकलीचे टर्न कशे मारप रे. तू मोबाईल धर घे. हांव टर्न मारून दिता तुका. घे टर्न मारून दे. पहिली सायकलाचे दोन ब्रेक धरपाचे. हा असे असे हा असे असे आणि या पार्टान हा डन झाले. करपाक जातले ना. होय भयाक सांग मागीर. ओके भयाक चलोवपाक जाले तर. बरें. बाय गाईज. हे आनी कितें हे देसी जुगाड पळय दुरी घालपाचे पळय. हे देसी जुगाड मनीषाची करामती. पेस्ट्री अवी की पळय टोपी घातली हांवें. आनी हे पळय अवीन पुडींग ऑर्डर केल्लेले. एक चमचो भरून अवीन पुडींग ऑर्डर केल्लेले. अवी पळय पेस्ट्री पळय पळय मरे पळय. हे पळय हे अवीन ऑर्डर केल्लेले हे. पळय अवीक हांव आतां हे लायता जादू तोणा सांगता कितें घेताय काय म्हणून आनी आपुणूच लायता. लायले मरे आनी कशें लाव. ते जाल्यार लाय तू. हांवें म्हाजे कडेन जाता तशें हांवें लायले. सारके आहा मरे ते. सारके आहा. आहा आसा मरे सारके. हय आहा. तुका जाय आहा मरे आनीक कितें करूं. सो गायज हांव आतां म्हाजे बी मास्क लायता. हांवें हातीन धरलेले म्हाका लावपाक पूण ह्यो चोर आहा तेणे आपणाक घेतले. ह्यो अशेंच करता. हांव कितें करता न्हू स्क्रब बी आपणाकूय इल्ले कर आपणाकूय इल्ले प्लीज गो आक प्लीज आक म्हाजे बरें तेन्ना करता. सांगता नेवे नेवे म्हाजे यूज करता. हँड वॉश फेस वॉश बॉडी वॉश सगळे म्हाजे यूज करता. नाका दिसता कितें तुका मोबाईल नाका दिसता. म्हाका मोबायल जाय. तुका नवो मोबाईल नाका दिसता. म्हाका जाय जाल्यार तू माझे काम ऐकत जाल्यारूच मेळटलो नाल्या नो. कसलें काम. आतां लिपस्टीक लाव मॅडिक्युअर पॅडिक्युअर करू. पॅडिक्युअर कर. जग मार तू खंय वयतलो. एका हिल्स घालून करून हय तू शूज घालताय मरे. तुका कित्याक जाय पॅडिक्युअर. म्हाका जाय. म्हाका ते कर दुसरे ते. कितें दुसरें कितें दुसरें कितें मॅनिक्युअर. मॅनिक्युअर कर मॅनिक्युअर कितें करतात. पोटां साफ करतात मग पायाची. मॅनिक्युअर म्हणजे हातीचे पेडिक्युअर म्हणजे पायाचे. मॅनिक्युअर म्हणजे हात बरे साफ करून हातीक बरे नील पेंट बी लायतात ते करू तुका. एडी मॅनिक्युअर कर जाले पोचकले मॅनिक्युअर एका मॅनिक्युअर करपाक जाय खंय. पोपट निघालो डिंग 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 कळत झालो पोपट. कशें दिसता. म्हाका क्लीन दिसता. क्लीन न्हू रे. तुका कशें फील जाता आतां मास्क लावन. नाका रे अवी नाका रे ते लाव नाका रे म्हाका तुझे म्हाका लागतले. जम्स घे गो घे गो नाका रे अवी घे गो घे गो
तू चाललेले कसे फील जाता घे मग माझो मास्क तू घाल आणि पळय कसे जाऊ फील नका जाता ते थोडा. ना घे नो पळय नो पळय मग आता कशें फील जाता आता कितें जालें काय नाही ना मरे कसलो दिसताय गो तारक मेळटा तो उलटो चष्मो गो दिसो कशें तुका कितें आता हम्म? ना कर म्हाका नवो मोबाईल दे तुका नवो मोबाईल जाय म्हाका जॅम येवंक लागला घे मोबाईल केल्या काय ना कित्याक तुवें मोबाईल चालू केला तुजो तू रिंग लायट ओपन करता ती पळोवपाक ही रिंग लायट कोणी सांगला तुका ही रिंग लायट म्हणून ए तेका मोबाईल लागता कोणा ए तेका हेका ह स्टॅनाक हय पळय रिंग लायट आमकां ब्लॉगिंग सेटअप आमचो हांगासर इनडोर हे मागीर बरें वायरीक कनेक्शन करपाचें आनी मागीर ही पेट्टा फूल पावर सारकी मागीर आमचे व्हिडियोज आनीक बरे येतले चल दवर आतां सो गायज आता न्हू रातचे 3 जाला आनी हेणे म्हाका उठयले फ्रेंच फ्रायज करून ओपन फ्राय करून लायटी बिटी ऑन करून आतां खाता कोण 3 सुमार खाता म्हाजी बी जॅम मोड केली वाज हयशीक लायटी पेटयले जाल्यार म्हाका बाबा जॅम काय येयना म्हाका बाबा बरो काळो कान न्हिदपाक जाय आनी हेका पळय आतां अर्द्या रातीक खाता वाज हयशीक हे टायमार कोण आता फ्रेंच फ्रायज खाता रातचे 3 जाल्या मरे म्हाकाय न्हिदोंक दिना आपुणूय न्हिदानाय मरे तूं स्टाईल म्हणटात न्हू तो गायज फायनली वी आर बॅक ॲट होम आनी आयज बरें पावरफूल जेयला सारकें आयज आकाक बरो तापणूय पडलेलो आसा खूब लेट रांदला तेणी कित्याक गो कित्याक ना हा कित्याक ना कित्याक कित्याक ना आनी येस गरमी जाता सॉलिड सारकी लायट ना हांवें ते कितें म्हणटा ते फाटले रिंग लायट लायल्या पावर बँकाक लायल्या आनी चालू केला आतां न्हू हय आनी येस आयचो ब्लॉग तुमकां कसो आयचो ब्लॉग आमचो कसो आसलो कमेंट करून सांगा आमकां आनी आयज आमी चड खाजी घालूंक ना हांव मातसो बिजी आसलो आयज फूल पावर हेजें काम आसलें आनी आयज ब्लॉगान कितें धुवर गेला तो खबर ना आनी गायज म्हाका न्हू तुमकां एक क्वेश्चन विचारूंक जाय तुमकां न्हू आमचे ब्लॉग कसले आवडटा फनी ट्रॅव्हलिंग हय काय दुसऱ्यांक हेल्प करता ते प्लीज कमेंट करून सांगात आमकां हय आमी सगळे तरेचे ब्लॉग करतले आनी आतां आमी चिंतला बरे ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओ करतले म्हणून थोड्या दिसांनी आमी खंय भोंवपाक वयपाचें आसा पळोवया वेंगुर्ला मालवण कोकण सायडीक न्हू हय सो डिसायड करता कशें कितें तें शुअर ना पूण ट्राय करता लेट्स सी न्हू हय पूण तुमकां आमचे कसले ब्लॉग आवडटा ते प्लीज कमेंट करून सांगात आमकां येस व्हेरी मच सारकें आमकां हय. व्हिडिओज करपाक खूब आवडटा आमी आतां भायर वयतली बरे खंयच्या जाग्यार बरे व्लॉग करतली न्हू हय. आनी येस थोड्या दिसांनी आमी ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग करपाचे आसा सो कमेंट करून सांगा आमकां वीच प्लेस पळय ती आनी तुमकां हांवें फाटल्या व्हिडिओन विचारलेले फाटल्या बॅकग्रावंडाक आमी कितें पेंट मारूं ग्रीन कसो आसा पळय थंय कितें पेंट मारूं तें तुमी सांगूकूच ना प्लीज कमेंट करून सांगा आमकां की हांव फाटल्यान कसलो पेंट करूं पळय तो नको हय आनी म्हाजी बायक न्हू ऑलमोस्ट रेडी जाल्लेली आसा बारीक सारीक काम पावसा खातीर पेंडींग उरलें तें तुमकां खबर आसा पावस पडल्यार कांय जायना कामां सो मागीर तुमकां एक प्रॉपर सारकें फूल मॉडिफिकेशन हें दिता फूल डिटेल्स दिता गाडयेची न्हू हांव हय मागीर आग मोटो ब्लॉगिंग करूंक सोदता खंय येद्या व्हडलें हेल्मेट घालून तकलेक म्हाजे सायडीचे हेल्मेट पळय गावता आग आयज आमी तोंडाक मास्क लायलेले तेच्या बद्दल तूं कितें म्हणूंक वयता तू चोर तू म्हाजे मास्का बी चोरता तुवें म्हाका हाडलेलें न्हू तू म्हाजे तोंडाचे मास्क परत हेजे तकलेचे मास्क हेअर मास्क बी सगळे तू चोरून पण आपण तुवें म्हाका सांगलेलें तुवें म्हाका हाडला म्हणून तें हांवें तशें काय म्हणूंक ना मागीर कोणाक हाडलेलें तर म्हाका लावपाक तू कितें चेडवांचे तें कितेंय सांगू नाका चेड्यांक लायक आनी कमेंट करून सांगा आमकां आयचो ब्लॉग कसो हाडलो पळय तो आनी हेजे जे आमकां मास्क दिल्ले पळय हांवें म्हाका हाडलेले मास्क ते आपूण लायता चेडवांचे मास्क ते तेजेर बरोवंक ना मॅन्स म्हणून मॅन म्हणजे मॅन मॅन म्हणजे ते न्हू ते मॅनवाचीचे मॅन न्हू मॅन्स 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 म्हणजे मॅन कुटणी ते वुमन्साचे हुमान न्हू एक हुमान खंय हुमान नो हा कितलो काम आता पळय गरमेन हुमान खंय हुमान वुमन कोण हुमान गो हा गर्ल्सांचे गोल गोल बॉयजांचे गोल गोल बॉयजांचे न्हू ओके ओके हा. आणि येस कॅबिन डिक्रूज माझो एक फ्रेंड आसा
माझ्या फॅमिली कसो तो बाबडो साऊथ गोवाचो. सो आमी 16 साऊथ गोवा येवपाचे आसा. तेंगेर सायबिणीक आमकां सायबिणीन आमकां इनवायट केला. सायबीण खूद म्हाका मेळोंक सोदता पळय. को इन्सिडन्स न्हू हय सो देव खूद म्हाका मेळोंक सोदता. म्हाका देवाचे ब्लेसिंग्स गावतले. सो आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट. त्या दिसा हांव जाता तितलो फ्री रावतलो आनी हांव मारगांव वयतलो केविनागेर सायबिणीक. या मगो सायबिणीक या तर सोण्या घेवन येवया. इतल्या वर्सान आमकां afयता ते. येस. आनी केविन डिक्रूज ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन. ताका मेळटा आनी तुमकां दाखयता तो कसो कितें पळय तो भुरगो न्हू बा. हय आनी मीन वायल थंयसरले कोण आमचे सबस्क्रायबर साऊथ गोवाचे आमचे व्हिडिओज पळयता जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. 16th दीस मंथ हांव येता साऊथ गोवा. सो तुमी कोणूय आसा जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. हांव पर्सनली तुमगेर मेळपाक येता तुमकां न्हू बा. हय आमी दोगांय येता तुमकां मेळपाक. सो आमी येतात न्हू मारगांव. सगल्यांकूच मेळोन चलया. आतां हांव सोनियाकूय मेळपाचो आसा. फूल भावा सारकें न्हू. सगळ्यांक मेळया. बरें टायमपास करया. बरे व्हिडिओज करया. आनी जाल्यार मागीर आख्खो दीस गेलो मागीर आमचो न्हू. हय तर सो गायज आर यू गायज रेडी टू मीट अस. कॉमेंट करून सांगा आमकां. ओके. आनी व्हिडिओचेर नवे आसा तर लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टील देन बाय. बाय बाय. आनी ये फाटल्यान कसलो पेंट मारप ते सांग न्हू. ते आणि तुमी तुमकां सांगूंकूच ना. कसलो व्हिडिओ आवडटा त्यो सांगा. वय दादा उलयलो आय. दादा उलय. हांवें सांगले तुमकां कसलो व्हिडिओ हय. ट्रॅव्हलिंग, कुकिंग, आनी आणि हे मोटो ब्लॉगिंग, कुटनिंग कुटनिंग मोटो ब्लॉगिंग मोठा ब्लॉगां ते कितें आवडटा ते सांगा. मोठा ब्लॉगां आवडटा ते सांग. थोड्यांक तिचे मोटे ब्लॉगिंग काय सुद्दां ना. जालें बरें. तुका आवडटा मुगो. म्हाका म्हाजे तकले तुका वयल्यान आवडटा वयता. मुगो. म्हाजे तकले वयल्यान वयता कितें ते खबर ना. आनी चल बाय बाय. तुमकां फाल्यां बाय. मेळटा. बंद कर.